somyam vandanta bhakti nami harsiyami am charayam gavyano gitami navadyami amcha somyam vandanta bhakti nami harsiyami am charayam kritya somyachi nizai ki vichin महिमा ताची करताम काविस्मिन पृथ्वी दिन वासा ताची वडवी काय रचना वाकंता ताची बळवंताय गाव्यानो वे ये गीतामी नावाड्यामे आमच्या somyam vandanta bhakti nami harsiyami am charayam. मरणाच्या निदेंत हांव पडना जावच्याक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. हांव ताचेर जिखलो अशें म्हणूंक म्हज्या दुस्मनाक दिव नाका. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, प्राजिताच्या काळार आमी आसाव. देवाच्या कृपेचो हो काळ आम्हा समेस्तांक दैवीक अनुभवान जियोंक आपूण दिवचो व्हरतो वेळ जावन आसा. आनी ह्या वक्ता आयची वाचपां आमकां देवा सरशी येवच्याक देवाच्या मोगांत आमी नवें जिवीत जियोवच्याक आपोवण दितात. खालते आनी बोळे काळीज सरस्परा तूं पयस करिनाय म्हणून किर्तनकार आमकां सांगता. किर्तन 50 दाविद्राचें किर्तन आनी त्या किर्तनांत खालतेपणान केदाळा देवा सरशी मनीस येता तर देव ताका स्विकार करता, करीस इन्कार करिना म्हणून आमकां सांगता. आज ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी सोम्या सरशी आयल्या. खालत्या काळजान उपकारी मनान ह्या मिसाच्या बलिदाना भेटोवंक आमी आयती जावया. देवा विरोध पयला विरोध कित्या आमी आदारले आसा ते पातक वळखून बक्षाने आतां आमी मागया. पातकांची वळखून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगयो सदां सांवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या पवित्र सभेक सदां काळ तुझ्या खाकुलतेन सांभाळ. मनीस इतलोच कर की तुझे विने तो पडता देखून तूं सामका वायटा विघ्नांतली निवार आनी तारणाच्या वाटेन चलोवंक आमकां आधार दी. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सोदोमाच्या पुढाऱ्यानो सर्वेस्पराचें उतर आयका. गोमोराच्या लोकांनो आमच्या देवाच्या शिकवणेक कान दिया. तुमकांच दुया नितळ जया. तुमचें गोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा. आनीक वायट करी नाकात. बरें शिकोवंक सोदा. कश्टतल्यांक आदार दिया. विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्परो. तुमचीं पदकां तांबडी आसल्यार ती हिमापरी धवी जातलीं. ती रक्ता वर्णाची आसल्यार ती कापसा परी धवी जातलीं. हांव सांगता तें आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण तुमी इन्कार करून उपराडशात जाल्यार तलवार तुमकां ग्राशितली. कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां. देवाचें उतर हें. आपली सालसम कर सारकी कन घेतल्यांक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. आपली सालसम कर देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. तुझ्या यज्ञा विशम कसली सुख हांव लेखिना. तुज्यो होम बलियो सदांच म्हजी मुखार सडात आसत. तरी तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडे म्हाका नाका. आपली सालसम कर सारकी कन घेतल्यांक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. कशें पुटवाता म्हज्या काराची नियमां तुज्या वंटांचेर कित्याक. तूं म्हज्या दम शिक्षणाची बेपारवा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय. आपली सालसम कर सारकी कन घेतल्यांक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. आपली सालसम कर सारकी कन घेतल्यांक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. पातकी जिनी बदला म्हणटा सोमी वेळ भरती जाला. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे
देवा तुझे शुभ वर्तमान फावो ते बरी परगरच्याक म्हजें काळीज आनी म्हजें वोंट तूं निर्मळ कर. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमच्याही सभे असो. भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो, शास्त्री आनी फारिजेऊ मैजेच्या बसकेर बसोन आसात. देखून ते तुमकां सांगतात ते सगळ तुमी करा आनी ते शिकयतात ते तुमी पाळा. पूण ते करतात तेच परी तुमी करिनाकात, कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात. जड आनी वावोंक तांकां नातल्ले बरे बांदून मनशाच्या खांद्यार ते सडयतात, पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात. सर आपली कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्यार इराद्यान ते करतात. आपल्या कपालार वा बावळ्यांक बांदलेलो विसणारी उतरांच्यो सामड्या पट्ट्यो ते रुंद रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंगवस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्ता परबांनी पंक्तीर पयले जागे आनी सिनोगोग सभेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय. पेंटेसलांत लोकान तांकां सलाम केल्यार आनी राब्बी म्हळ्यार तांकां बारीस खुशी. पूण तुमकां कोणी राब्बी म्हणून उलो करचें नाका, कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेका भाबाव. संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सर्गार. मेस्त्री म्हणूनय तुमकां कोणी म्हणचें नाका, तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमचे भितर जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकोर जाय. जो कोण आपणाकच व्हरतो करता ताका देव खालतो करतलो, आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव व्हरतो करतलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ततेय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, थोडे वर्सां आदीं टायम्स ऑफ इंडिया पत्रार एक संपादकाक पत्र आयलेलें. जैलांत आसलेल्या एका कुणीगरान हें पत्र संपादकाक बरयल्लें आनी त्या पत्रार तो बरयता, 18 म्हयन्या पयलें तुज्या ह्या पत्रार हांव एक कुणीगार म्हणून फायज जाल्लें, पूण थोड्याच दिसा पयलें परत्यान त्याच तुज्या पत्रार म्हजें तशेंच म्हज्या सांगाताचें नांव आनी फोटो आयिल्ले पळोवन म्हाका चड संतोश भोगलो. आनी थंयसर तो बरयता, एक घडीत खंयच्या विशयांत थंयसर त्या पत्रार फोटो आयिल्लो म्हणून. त्या शहरांत एक नाका जाल्लें तसलें भूत बंगला म्हणटात आमी, थोडे फावटी भूत बंगला म्हळ्यार कोणाकय वचोंक नाका तसलो एक जागो, तसलें एक व्हडलें बिल्डींग तें आसलें आनी तें दुरस्त करच्या खातीर कैद्यांक थंयसर कामाक दवरिल्लें. आनी कैद्यांनी तें दुरस्त करचें तें चित्रान तें फोटो काडून पेपरार घाल्लें आनी त्या विशयान थंयसर खबर दिल्ली. ह्या विशयान उल्लेख करून हो कैदी बरयता संपादकाक, म्हजें जिवीत त्या
भूत बंगला बरी आसलें. म्हज्या जिवितांत खाळोकूच खाळोक आसलो. म्हज्या जिवितांत म्हाका बरवसो नातलो. आनी ह्या वेळार क्रिस्मसाचो तो वेळ इल्ले पयलो आसल्यान क्रिस्मसाच्या वेळार त्या जैलाक थोड्या सेमिनारिस्टान वचून एक क्रिस्मसा विशयान जेजूच्या येण्या विशयान प्रोग्राम दिल्ले. ते प्रोग्राम पळोवन हो गैद इतलो एक प्रेरण ताका मेळ्ळें की आपल्या जिणी बदलापाक ताणें निर्धार घेतलो. आनी तो म्हणटा जेजूक म्हज्या जिवितांत हांवें एक अवकाश दिलो. म्हजें जिवीत नव्या रचन करूंक जेजूक हांवें एक अवकाश दिलो. आनी आज हांव संतोश पावतां जेजून म्हजें जिवीत नव्यान रचन केलां. म्हज्या भाव भयणीनो, कुणीगार जावन आसल्यान साक्ष दिल्ली जेजून ताचें जिवीत परिवर्तन केल्ल्या विशयांत एका पत्रार त्या बरयल्ल्या संपादका बरयल्ल्या त्या पत्रा मुखांत. म्हज्या भाव भयणीनो, प्राजीत असो हो काळ जिणी बदलापाचो वेळ म्हूण आमी समजत हांव. आनी आयची ही वाचपां आमी चीत दिवन आयकलें जाल्यार आमकां खरी जिणी बदलापाक वाट ती दाखयतात. जिणी बदलाप खाली बायलान करचें तसलें न्ही, बायलान करचें कितें चेंजीस बदलावान न्ही, पूण खरी जिणी बदलाप गुंडाळ्याच्या भितरल्या संगतींनी ती आटापून आसा म्हूण आयची वाचपां आमकां भोव अपुर्बायेन संदेश दितात. आमी जाणा मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडी फिल्म एक्ट्रेस आसात, थोडी समाजेंत नांव जोडिल्लीं मनशां आसात, कॉस्मेटीक सर्जरी ती सगळे करतात. कित्याक सदांच समाज मुखार आमी तरणाटी दिसा जाय म्हणून. आनी कॉस्मेटीक सर्जरी करून कातीचे वयर ती सर्जरी करून तरणाटे दिसच्या बरी प्राय कळनातल्या बरी दाखयतात. हे आमी जाणाव. पूण जिणी बदलाप बायलान करच्या त्या बदलावनाची रीत न्हय, पगार भितर काळजाचें मनाचें तें परिवर्तन तें म्हणून आयची वाचपां आमकां स्पश्ट सांगतात. आनी ह्या दिशेन मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडे संगती आयच्या वाचपांनी आमचे दोळ आमकां दवरले आमी समजूंक प्रयत्न करया. 3 संगती हांगासर आमी पळयता. पयल्या वाचपान प्रत्येक जावन इसाया प्रभूच्या ग्रंथांत सर्वेस्पोर देव म्हणटा, येया आमी उलोवन पळोवया, येया आमी उलोवन पळोवया. तुमची पातकां थांबडी आसा जाल्यार ती हिमा बरी धवी जातली. तुमची पातकां रक्त वर्णाची आसा जाल्यार ती कापसा बरी धवी जातली. म्हज्या भाव भयणीनो, कितल्या पुरबायचें उतर आपल्या सरस्पो देव आपयता. तातूंत पयल्यान पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो, जिणी बदलापाचें मेळटा आमी काडटा आसतना हें आपोवणें, एक कॉल म्हूण येता आमी. येया म्हूण सरस्प्र देवान आमकां सांगचें तें आमी आयकूंक जाय. केन्ना एक मनीस हें आपोवणें समजून घेना, हें स्विकार करिना, तो जिणी बदलापाक मेट काडूंक शकना. तसलो मनीस आपलें काळीज धरून करून घेता. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 4 वचवर 7 वळ आमकां सांगता, आज सुरेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां धारून करिनाकात म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, करिज्माच्या वेळार परत परत आमी हर एक दिसा आयकोवची ती वाचपां हें आमकां आपोवणें दितात. सरस्वर म्हणटा, येया येया तुमी म्हजे सरशी, हांव तुमचें बरेंपण आशेतां. तुमी ससनाक म्हजे सांगाता जी जे म्हणून म्हजी आशा जावन आसा. खंयच्या एका पातकाचें मरण हांव आशेना, पूण ससनीक जिविताक ताणें भितर सरत जाय म्हणून म्हजी आशा जावन आसा म्हणून सरस्पो देव परत्यान परत्यान मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां उलो दिता. आनी ह्या वरवीं जिणी बदलापाचें पयलें मेट आमी समजून घेसय सरस्पराचो ताळो आयकुसो ताचें तें आपोवणें आमी स्विकार करचें. दुसरें मोगाचे भाव भयणीनो, आज देवाचें उतर आमकां सांगता, सौम्या सरशें येता आसतना देवान दिलें तें देवाचें आपोवणें आमी स्विकार करून ताचे सरशें येता आसतना आमी कितें करचें. आज आमी आयकलें सरस्वती म्हणटा आमी उलोवन पळोवया.
उलोवन पळोवया. इंग्लिशांत वाचलें जाल्यार कन्सिडर म्हणलो शब्द उपयोग केला. आमी उलोवन पळोवया. कितें आमी उलोवन पळोवचें? पॉलिटिक्सा विशयांत उलोवन पळोवचें गी या कितें आमच्या हेर संगती विशयांत आमच्या गजाली विशयांत उलोवन पळोवंक सांगता की देव ना मोगाच्या भाव भयणीनो, सरस्पो देव आमच्या जिणयेचेर एक नदर घालूंक एक आपोवण दिता. ताचे विशयांत उलोवन पळोवंक आमकां सो सांगता. आनी प्रत्येक जावन जे संगती आमच्या जिवितांत आमकां वायटाक पातकाक व्हरतात, जे संगती आमच्या जिवितांत आमकां देवा तावन आमच्या पेल्यातून आमकां पयस व्हरतात, जे संगती आमच्या जिवितांत आमकां बांदपासांत घालतात, परत परत वायटाक कारण जातात, ह्या संगती विशयांत देव आमकां उलोवंक पळया म्हणटा. आनी मोगाचे भाव भयणीनो, हे भोव गरजेचें जावन आसा. सबार संगती आज मनीस उलोवंक तयार आसा, पूण ह्या संगती विशयांत उलोवंक फाटीं सरता. एक बूक हांव वाचून आसलो थोड्या तेंपा पयलें. त्या बुकांत तो बरयना सांगता आजकालच्या संवसारांत, ह्या आधुनीक संवसारांत मनशान पातक करचें सोडलां म्हणून, मनशान पातक करचें सोडलां म्हणून तो बरयता. आदल्या काळार पातक करतलो मनीस, पूण आतां पातक करिना. फोटी मनीस आतां मारिना काही, खाली सत आसलें गुंडोवन तो सांगता. सूर्य आजकाल मनीस करिना, तो कितें करता की म्हळ्यार दुसऱ्याची वस्तू काडटा तितलेंच. आज व्यभिचार प्रद्वाराचे पातक मनीस करिना, खाली तो थंय हांगा खेळोन आसा. गर्भपात आज खंयसरी जायना, खाली टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी म्हळ्यार कितें एक जाल्लें तो काडटा तितलेंच. म्हणजे आयच्या संवसारांत तो बरयना सांगता की मनीस पातक ना म्हणल्यार बरी जीवन आसा. बिशप फुलटन शीन भोव नांवार्थीक प्रसंगदार म्हणटा ह्या संवसाराचे भोव मारेकार पातक हें जावन आसा की मनशान पातक ना म्हणल्यार बरी जियोवचें. आनी केदाळ एक मनीस मोगाच्या भावा भयणीनो, पातक ना म्हणल्यार बरी जियेता. कितें म्हाका जाय तें हांव करता, तूं म्हाका कोणी सारूंक म्हणल्यार चिंतपान तो जियेता, तसलो मनीस पातका विशयांत उलोवंक वचना. आनी ह्या खातीर सरस्पो देव आमकां सांगता आमी उलोवन पळोवया. आमकां पातकाचे बॉक्सांनी दिवच्याक आमी उलोवन पळोवया म्हणून सरस्पो देव आमकां सांगता. मोन्य बुकांत आमी वाचलें जाल्यार 28 वसव 13 वळ सांगता, जो कोण आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना, जो कोण आपली पातकां उसारता आनी सांडटा तसल्याक दया मेळटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, सरस्पराची ती दया, सरस्पराची खाकुळटू ताचे बॉक्सांनी आमच्या जिवितांत आमी अणभव करीत जाय तर आमचे पातक आमी वळखून घेवचे भोव गरजेचें जावन आसा. आनी ह्या खातीर सरस्पो देव आमकां सांगता आमी उलोवन पळोवया. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, आज देवाचें उतर आमकां आपयता एक जिणयेंत निर्धार करच्या खातीर, चॉयस. थंयसर एक निर्धार आमकां करूंक आसा आमच्या जिवितांत. कसलो तो निर्धार? हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें, जर हांवें सांगचें तुमी समजून त्या परी करशात जाल्यार तुमी बऱ्यांतले बरे वस्तू स्वीकार करूंक पावतल्यात. जर तुमचे काळीज धरून करून तुमी इन्कार करशात जाल्यार तलवार तुमकां ग्रासतली म्हणून एक सत्राय थंयसर दिलेलें आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या दोळ्या मुखार बरें आनी वायट आसा. आमच्या दोळ्या मुखार आमी असल्या संगतींत आमी एक निर्णय करूंक आसा, एक विसवण करूंक आसा. आनी ती विसवण मोगाच्या भाव भयणीनो भोव गरजेची. जर आमी देवाचो ताळो आयकूंक विसवण करता, निर्धार करता, तर आमच्या जिवितांत आमी बरेपणान फुडें सरता. म्हाका उडास येता, थोड्या वर्सां पयलें हांगासर पणबूरच्या एका पणबूर आसता त्या बिचाक गेल्लो तो. थोड्या भुरग्यांक आपूण थंयसर हांव गेल्ल्या वेळार थंयसर एक बिचाक वचचे इल्ले पयलें दाव्या कुशीक एक वणोद आसा, इल्ली व्हडली लांब वणोद आसा. त्या वणदीचेर थोडे संगती बरयल्ले हांवें वाचले. आनी एक संगत थंय बरोवन आसली, एक वर्स थंयसर बरयल्लें आसा. 2005 18, 2006 16, 2007 14 अशें थंयसर वस्तू बरयल्लें आसा. एक वर्स आनी ताच्या मुखार एक नंबर आनी सकयल बरयलां लास्ट. ह्या वयल्या लिस्टींत तुकाय मेळयचे जाल्यार दर्याक वच म्हणून. म्हळ्यार खंयच्या वर्सा कितलीं जाणां थंयसर मेल्लीं दर्याक वचून म्हणली ती लिस्ट.
ह्या वर्सा इतली जाणां मेली, ह्या वर्सा इतली जाणां मेली, ह्या वर्सा इतली जाणां मेली, आनी ह्या लिस्टींत तुकाय तुजे नंबर घालूंक आसा जाल्यार दर्याक वचूं. एक सत्र आहे मोगाचें न्हू. थंय गेल्लीं मनशां ती वाचतात, दर्याक वेतात आनी मरतात. सकट मरणात पूण सबाजर मरतात. आदी कुदी लिस्ट आनी एक वर्सा वाडून येता. चॉईस मोगाच्या भावा भयणीनो, एक विसवून आमच्या जिवितांत भोव गरजेचें. आनी ती विसवून सारक्या रितीन करूंक आज देव आमकां पळयता. देवान आमकां आपयत आसतना ताचे सरशी ताच्या त्या थाळ्याक पाळो दिवंक तो आमकां पळयता. जर आमचे काळीज आमी धरून करून आमचीच वाट आमी धरता तर नासाच्या वाटेन आमी फुडें सरता. आज आमकां मेळिल्ली सत्र मोगाच्या भावा भयणीनो आमी स्वीकार करया. आमच्या जिणी देवा मुखार ती कशी आसा ते आमी व्हरून पळोवया. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. करिज्माच्या वेळार एक 2 हप्ते आमी येदोळूस करशिल्ले आसात. देवान आमकां दिल्लो हो अवकाश जिणी बदलावपाक कशें आमी गळसून आसा. जे परिवर्तन आमच्या जिवितांत देव हाडूंक आशेता ते परिवर्तन हाडूंक कसलो सहकार्य आमी दिवन आसा. आमच्या जिवितांत कसली विसवण करूंक आमी फुडें सरता. सोम्या जेजू, आम्हा हर एकल्यांक तूं जाणाय. आमचे हर एकल्याचें बरेंपण तूं आशेताय. सोम्या, तुजे ते सस्नीक आमी जियेचे म्हणून तुजी आशा जावन आसा. आनी ह्या खातीर परत्यान तूं आमकां अवकाश दिताय आमचे पातक वळखून बक्षणे मागूंक नव्या जिणेक फुडें सरूंक. आनी तसो उलो तुवें आमकां आज परत दिलाय. सोम्या, तुवें दिल्लो तो उलो आमी स्विकार करूंक, खालतेपणी आमचे पातक वळखून बक्षणे मागूंक आनी तुजे थंय नवी जिणी जियोंक तुजी कृपा आमकां लाभय. संवसाराच्या वंदवण्याक वडण्याक बली जावं सोम्या तूं आमकां दिनाका. पगर आमी परता आसतना तुजेर आमचो भरवोसो भावार थीर करून तुज्या बळान परत्यान आमी उठोवन मुखार सरूंक तुजी कृपा आमकां लाभय. जो जियेताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वोस बापा नायल्या काणीक जावं तुका ल्हान ती काणीक पूण स्विकार कर बापा. ओपन दिता दिन वाशिकार जावन तुका गाल बेसां तूं तांचे तारका. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता बोळ आनंदान तुज्या. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता बोळ आनंदाक तुज्या. मनशाच्या वावरान केला ओंडो गोवासो जावं म्हण मागता आत्मीक पोस्तो दिवचो. तालसीदा सरो सबरदाका पोळांचो तेच बोरी करी कोटामा सर्वाचो. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता ओडानंदाक तुज्या. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता ओडानंदाक तुज्या. सर्वोस बापा हात नायल्या काणीक जावं तुका ल्हान ती काणी पूण स्विकार कर बापा. ओपन दिता दिन वाशिकार
आमी बापा मोगाच्या निर्गोर तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुझ्या. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी भेटोवनशे बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या तेसाव आनी गरजा सोवे जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदार बापाक मानतात असले जावं दी म्हणून आतां आमी मागया. हेमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नित्या पवित्र देवाक सर्वेस परमानन घेव. दयाळ बापा, ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन तूं आमकां पवित्र कर. संवसारीक खोटेपणांतली आमकां धुवन काड आनी पास्क परबेच्या समयार सर्गींची देणी घेवंक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या. हो नवो काळ सोडवोन येसो. आमच्यो वंदवण्यो दामून तुजी साकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरण्यांत असल्या वस्तूचे दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुथा भोगता संगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजां आमी गायता. दरबारांचो सर्वेस्पोर सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा, संवसाराच्या सुरवेत तावन आमी तुजे बरी पवीत जावच्याक आमच्या बऱ्याक पडटा ते तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सोवे आमी तुजी भुरगीं तर हांगासर एकवटलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजी दयाळ दिस्त घाले आनी आमच्या ह्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ताच्या पदवेन जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमी सांडलेली आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बोळ नातलें तेन्ना बोवडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नातलो जावनी आपणाक आमच्या आदीन केलो. खुर्सार मरोवंक तो तयार जालो. आपले हात सर्ग आनी संवसारा मदें विस्तारचे आदी एक शाश्वत करार स्थापूंक वेच्या वेळार
आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस सगळी रसना आपल्या सवे बापाच्या वेंगेन परत हाडूंक आपण कुर्सा रगत व्हरूंक वेता मुजना जावन ताणें दाखा वायनान भरलेली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत. पदकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. Bawartaso gut pergatuya तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावे. तुवें आमकां सोडयलाय सोविया संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. जेजू आमचे पास्क आनी सरणात असली शांती देखून तसो उडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जिवंतपण आमी संभ्रमताव आनी ताचे येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेव रावताव. देखून विश्वासी आनी खऱ्या देवा मनशांक तुजी इस्तगत नव्यान जडून घेतल्या तीच बली आमी आतां तुका समर्पिताव. कनवळ बापा जगत वे जेजू क्रिस्ताच्या एका बलिदानात वांटो दिलाय तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भेद आनी वेगळासार नातलेले कस कुडीन तांकां एकठांय. फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा आनी लुईस पॉल आमच्या गोळी बापा कडेन मनाच्या आनी काळजाचे कोटांत आमकां तूं सांबाळ. काकुलदारा देवा आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक तुज्या गोपान घे. एक दीस तांचे बराबर आनी हांव करमरये आनी दंदुता संगती बगेवन कशी तुज्या बगेवंता मदें सरकार तुज्या मुखार आसतल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. हो वेळ पावासर तुज्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आधार दी. तेन्ना कुसडेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन ससनाक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिनवासूंक पावतल्या. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्लें तें बोवत तें मागणें देवाचे बोक्साने जोडूंक तशेंच आमच्या भावा भयणीक बोक्सूंक ते व्हरते आदाराचे मागणें जावन आसा. ह्या वेळार ते मागणें आमी करता आसतना देवाच्या काकुलतेचेर आमचो परवसो आमी थीर करया आनी बोक्साने बसत जिनी बदलापा पासत प्रत्येक जावन आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोव दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली सवतराच्या काळजाच्या धरुणायेंतली आनी कितें आमकां तुजे तावने कामेकातान पयस व्हरता त्या सर्व सक्तेंतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशा नत्रेक तेल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय पृथ्वी महिमा तुझे सस्नाच्या सस्नाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळें आनी आज हांगासर एक कुटुंब जावन जमलेले आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच स्थिर रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल तुज्या कुशे प्रमाणे आम्हा सोमेस्तांक शांती समाधान देणे कोटान सांबाळ जो जियेताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो. माया बघा गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती पटोवया क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संवसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संवसारचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कूड आनी रगत आमी सगवेताव आमचे ते सर्ती आनी ख्यास्ताडी न जावं पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मोतीक भलायकी आनी वकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पसोत खुर्सार आपणाक बेठोवन आमकां सुडखा सोडवून जिवीत दिलोलो इस देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटून जियोवचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या तमने येवचे म्हाका पावना पोत दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. स्वीकार केले तर तुम्ही तुमच्या गटोल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो. आशा दाखयली बंदेत असता मोची भेट केली नयनांनी प्रीती म्हाका सोडयली तयार केला हांवें राजगीचे स्वीकार केले तर तुम्ही लुगड्या घालतल्या तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो हांव तो आसता
तुमी बिडार दिले दयेन आनी प्रीती म्हाका फुयले तयार केला हांवें रासगी तुजी विस्मिता हांव वर्णिता तुज्या निमतान हांव संतोश भरीत जाता आनंदान मुरगोडता आनी तुज्या नांवाच्या मनाक स्तोत्र गायता भोव वर्थ्या देवा. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा तुज्या जेवणान तुवें आमकां धादोशी केल्याय ताचे वरवीं आमकां निरंतरी तुजो आधार दी आनी आमचें जिवीत अदीक खरेपणी क्रिस्ती भक्तीचें जिवीत जायशें कर हें आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वोद्विधार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. भगेवन सुदाच्या भक्ती कनो क्रिस्ता अपणे लाभलेल्यानो पक्षी केरे पुणशे ताच्या यात्रिकानो देवा वचरी सांज व्हरता तुमच्यो विनवण्यो येया तुमी सोमेस पिडेस्तानो कष्टा नष्टांनी अडचल्यानो येया बरवसो सांडल्यानो येया दैवीक दयालाना वडानो भगेवन सुदाच्या भक्तिकानो क्रिस्ता आपोणे लागलेल्यानो पक्षी केरे पुणशे ताच्या यात्रिकानो देवा उजरी सांज वता तुमच्यो विनवण्यो. भावा भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता भगवंतू जूत देव सर्गाराजांत जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासत विनंती करता. सांजूत देव आनी हेर सांत भक्त पदेक जावन मोरी आमची सर्गींची माय हांचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मरिफात आमी आतां सांगाता मागया. सोमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागतीचो आमी उडास करता. भगवंत देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमेत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या पुरसाच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिलान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देव बापाक निरंतरी होकळाप लाभता आनी समेस्त मनीस देवाक मनवतात. जेजू आमच्या वावरता उदेशी तूं आमचे मदें हजर आसाय म्हणून आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे ते देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय. आतां आमी भगवंत सुत देवाच्या विनवणेन तुजे बरी पावत करच्यो करचो आनी यात्रेक तुजे दैवी कुशे प्रमाणे तुमची हरी करतलोय म्हूण आमी भरवसता. जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पत्नी आमी तुजे ते दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी होकळाप सदा सर्वदा. आमेन. भगवंत सांदूत देवाक मागणे ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या भगवंत दूत देवा ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सर्वंतराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जालोय. ताच्या सर्वच्या तुवें पयस आसलेल्या लोकांक आसयली. क्रिस्ताच्या मनुष्यकुळाच्या मुखार भरून
तुवें रक्त सच्च्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कश्ट अडचणी संपन्न निराशेच्या परिस्थितीत आसलेल्यांचो तूं खेरीत शर्यती जावन आसाय तुज्या मजतीचेर भरवंसून ही म्हजी गरज हांव तुज्या पुण्या क्षेत्राक पातयेनेन आयलां. म्हज्या मोतीर काळो खाड म्हजो भावार्थ दंडोळोंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या अपोस्तलीक पदवेंत पयस दवडाय. हे वर्त्या संता म्हज्या गरजाचे गुणाय तावन हांव तुका उलो मारतां. आशा सडल्यांक भरवंसो दिवचें तेणे तुका देवाक दिलां. म्हज्या जिणेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची खोटसाण हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ मैपसी नांवां देखीत तूं म्हाका मगान आदर्शन सुदर्शन वर. हांवें व्हडा पातयेन तुज्या कडेन मागिल्लो उपकार म्हाका जोड दी. अशें आमच्या समितीचे महिमेन नांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. भगवंत जोतात देवाक उलय. कष्ट अडचणींत आनी निराशेंत आसलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शर्यती जावन आसच्या भगवंत जोतात देवा. आमच्या बापा साहेबाक बिस साहेबाक आनी हेर फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजत दिवन सांबाळचे खातीर संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची शुभ वार्ता समेस्त मनशांक पावोवंक जेजून आपल्या शेतांत वावराड्यांक धाडचे वचत. जेजू बऱ्या गवळ्यान समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राजिताक आनी शांती समाधानाक हाडचे खातीर जेजू लागीं विनंती कर. भगवंत कुटुंबांत जियेल्ल्या सोम्या जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हा बसून जेजू लागीं विनंती कर. सरिल्ल्या समेस्त भावार्थ्यांक आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक जेजून सासणीक शांती आनी निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा बसून जेजू लागीं विनंती कर. आमी समेस्तांनी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बोलवण्याचेर आनी कुडीच्या अक्रम वडण्याचेर जैत वरच्याक आम्हा बसून जेजू लागीं विनंती कर. प्रार्थुया. मैमेवंत धर्मदूत आनी रक्षसाक्षा भगवंत जोतात देवा तुवें जेजूचो मोग जायत्यांक वांटलाय. तसो मोग आमच्याय काळजांनी तूं सडय. पदकाच्यो आनी स्वार्थाच्यो वाटो सांडून माया मोगाचे रस्ते धरूंक आमकां बळ आनी घटाय दी. कश्टां अडकळी मदें निराशेंत आनी बेजारायेंत तुजी कुमोक आमकां सदांच मेळोवन दी. अशें ह्या जिणेच्या पयणांत शबितायेन सोमकोन सर्गी देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतरी आराधन करूंक आमी पावाशें कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्गीचे बापा जेजू क्रिस्तातय आमकां नव्यान जनीत करून आमकां जिविताची कृपा तुवें दिल्ल्याक बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता. सर्गीचे बापा तुज्या पवित्र सभेंत बऱ्या गवळ्याच्या जतनेक आमकां तुवें सांबाळलेल्या खातीर बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा ह्या नव्यानाच्या कुटुंबाक भगवंत देवाच्या मजतीन तुवें येदोळूच केल्ल्या सर उपकारा पासत आनी मुखार करूंक आसच्या सर उपकारा पासत बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुवें तुजे थंय पातयेतेल्यांक सुखान आसतना कुमोक केल्ल्याक आनी कश्टां निराशेंत सांबाळन धरलेल्याक बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुवें तुज्या दैवीक मोगान आमकां पातकातावन सुटका दिल्ल्याक दुबावा वेळी मोतीक उजवाड दिल्ल्याक आनी खंती दुखेनी आमकां बुजवण दिल्ल्याक बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुज्या एकल्याच जनीत पुता जेजूचे नांवी तुवें देवसराक थरथरायल्याक आनी बिजूड काळजाच्यांक पवित्र आत्म्या दिवच्या घटायेन भरिल्ल्याक बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता.
ह्या पुंतळार साजुदाच्या भक्तिकांची मागणी आयकून तांची बेजाराय खंत पयस केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दितां ह्या बगेवो जाग्यार साजुदा मुखांत्र जायती आसारियां विस्मितां जपा केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दितां साजुदाच्या मजतीन ह्या पुंतळार सबारतराची प्रगतीची कामां तुवें जारी केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दितां साजुदा मुखांत्र आमी मागल्लें सर तुज्या कुशे प्रमाणे वेळा काळात केत तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दितां सर आमी सांगाता मेळून सुम्याचे मागणे सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार मोगाळ बाबा भयणीनो आमच्या मुद्याच्या आमच्या पिडेस्त बाबा भयणी पासत देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया सर्वेस्परा आमकां सर वायटांतली आनी अनवरांतले निवार आयक आमची प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्ल्या आमच्या भावा भयणींचे कश्ट तूं हळू कर आयक आमची प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्याक समर्पीत जाल्ल्या सर दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवकांक तूं पाव आयक आमची प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा सक्कड पिडेस्तांक ताळण्यातावन आनी पातकातावन तूं निवार आयक आमची प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा तुज्या मनियारांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बर्ती बरी भलायकी आनी कुडियात्म्याची घटाय दी म्हूण आमी मागतांव आयक आमची प्रार्थना येसुम्या सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकल्ले आनी आयकूंक वेची आमच्या भावा भयणीची सर तेसावां जारी करन साजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत तांणी आशिल्लो संतोश आनी समाधान फावो कर आयक आमची प्रार्थना येसुम्या सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्यांची तेसावां आमी तुका समर्पून दिता तुजी खुशी वयतर ती सर तेसावां तूं जारी कर म्हूण आमी मागतांव आयक आमची प्रार्थना येसुम्या मोगाळा बापा गांवांत तशेंच परगांवांत फावो तें काम नासतना कश्टोवच्या सो तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो करन तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागतांव आयक आमची प्रार्थना येसुम्या दयाळ बापा फावो ती जिणये संगाती मेळनासतना कश्टोवच्या सर आमच्या भावा भयणीचे तुजी दया दाखय तांकां बरे जिणये संगाती मेळोन बरें कुटुंबा जिवीत जिवचें देणें फावो कर म्हूण मागतांव आयक आमची प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा भुरग्यांचे देणे आशेतल्या सौर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्यांचे देणे तांकां फावो करन तांचो संतोष तूं सडय म्हूण मागतांव आयक आमची प्रार्थना येसुम्या मोरये पिडेसाचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची तूं मागणी आयक नमारानिये काकुतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी बरवोशा तुका आमी मारतांव आमी परदेशेची बाळकां त्या दुखाच्या कोणात आसाव आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करतांव तर तूं आमचे शिकाये ते तुजे काकुरीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचे सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय ये दयाळी ये मुगाळी ये दुलबी आंकुवारी मोरये आमकां मेळिल्ल्या सर बरेपणा खातीर आमी आतां हो गुलाब दिवया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडवून दिवच्याक धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे हस्तगत मनशा सैम घेवचें तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गूण करूंक तुवें खोशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या
आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचो सर पिडाशिरा तुज्या बळादीक पदवेन गूण करताय. दयाळ बापा, आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मोतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टोच्या तुज्या साकरांचेर साकरणीचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुवें रसल्ल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकांतले नितळ जावन पिडेशिरेंतली गूण जावन बेगीनच तांणी भलायकी जोडच्याक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देखीन बसा त्या समासून सभाराण्यार पटोवणी धाडल्या 9 जाणांक हांगासर मागण्या केल्या. पण तांणी आशिल्ली बरी बायलाकी मेळ्ळे बसत देवाक अर्घां दितात. 2 जाणां तांकां फोव केल्ल्या प्रत्येक उपकारां बसत देवाक अर्घां दितात. एका कुटुंबाक कश्टां अणभरांतलें राखून व्हेल्ले बसत ते कुटुंब देवाक अर्घां दिता. 2 जाणां बाबांक दिसपट्टो ग्रास सोडूंक बरें काम मेळ्ळेलें पळय देवाक अर्घां दितात. 2 जाणांक 12 वर्सां उपरांत भुरग्यांचे देणे फोव केल्ले पळय देवाक अर्घां दितात. एकल्याचे कॅन्सर पिडा सुरविल्ल्या स्टेजीर आसली संपूर्ण गूण जाल्या देवाक तो अर्घां दिता. 2 जाणांक परगमान कामांत प्रमोशन मेळ्ळां देवाक अर्घां दितात. एकल्याचें काम बेचार आसलें ताचें काम परमनंट जालां देवाक तो अर्घां दिता. भाऊ भयणो इजवण आसा आमच्या भाऊ भयणींनी हांगासर दिल्ली साक्ष देवाक आमी तांच्या पासत अर्घां दिवया. आमचे हात उबारया आनी ह्या सर बरेपणा खातीर देवाचे उपकार आठोवन ताची स्तुती करया आनी म्हणया अर्घां तुका सुमया जेजू. होगळाप तुका सुमया जेजू. स्तुती तुका सुमया जेजू. आराधन तुका सुमया जेजू. मोगळा सुमया जेजू. आमच्या भाऊ भयणीच्या जिवितांत तुवें बरें केल्ले खातीर तांचे तेसां जारी केल्ले खातीर पिडे शिडेंतले राखून व्हेल्ले खातीर भुरग्याचे देणे फोव केल्ले खातीर परगांवान काम फोव केल्ले खातीर कश्टा संकश्टांतले निवारिल्ले खातीर आमी तुका अर्घां दिता. सोम्या जेजू आमचे कश्ट परिहार कर. आमची तेसां जारी कर. आमी बाबर्तान मागिल्लें आमकां फोव कर. अर्घां तुका जेजू. होगलाप तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. आराधन तुका जेजू. मान तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घां जेजू. होगलाप जेजू. स्तुती जेजू. त्या समा 15 जाणांक बरी भलायकी मेळचे खातीर मागतात. 10 जाणांक परगांवान बरें काम मेळचे खातीर. 16 जाणांची प्रत्येक त्या समान जारी जावचे खातीर. 13 जाणांक शिकोवंक बरी मत मेळचे खातीर. 2 जाणांची पाटीची दूख आनी पेंकटाची दूख गूण जावचे खातीर. एकल्याच्या जाग्याची आरटीसी बेगीन ताका मेळचे खातीर. 6 जाणांक बरी सैरीक मेळचे पसत. एकल्यान 10वेच्या एग्जामांत बरे मार्क्स काडून पास जावचे पसत. 6 जाणांचे रीण बऱ्या तरान फारीक करूंक तांकां कुमोवंक मेळचे पसत. 13 जाणांच्या जाग्याक बरी रेट मेळोवंक आनी बऱ्या मोलाक विकून वयचे पसत. एकल्याच्या आंगार पडिल्ली खोरो संपूर्ण पयस जावचे पसत. 2 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावचे पसत. 2 जाणांच्या घरांत समाधान मेळचे पसत. 2 जाणांचे डायबिटीज उणें जावचे पसत. 13 जाणांचे डिप्रेशन गूण जावचे पसत. एकल्याच्या घरांत मागणें आनी सूख समाधान येवचे पसत. एकल्याच्या घराचें काम बेगीन सुरू करूंक तांकां फोव जावचे पसत. एकल्याच्या आंगार पडिल्ली कीड खोरोज संपूर्ण गूण जावचे पसत. एकल्याच्या गांठीची दूख आशिल्ली संपूर्ण गूण जावचे पसत. 2 जाणांक मोतीचें समाधान मेळचें पसत. दोगांक परगमांत बरें काम मेळचें पसत. परगमत आशिल्ले का बाबा काम करूंक मन ना ताका दुसरें बरें काम मेळचें पसत. 13 जाणांच्या कुटुंबांत शांती समाधान मेळचें पसत. 2 जाणांक भुरग्यांचे देणे फोव जावचे पसत. एकल्याच्या कुटुंबांत एकवट माया मोग राज करचे पसत. 2गांक काजरी जोड्यांनी पट्ट्यान राजी जावन काजरी जिवीत मुखारसून वचचें पसत. दिल्ले पयशे पाटी मेळचे पसत. एकल्याचे बीपी शुगर नॉर्मल येवचे पसत. एकल्याची कोंकली सुमार तेंपाची ती संपूर्ण गूण जावचे पसत.
एकल्याचे हॉटेलाचे समस्ये बेगीन पर्याय जावन काम बरें परमनंट जावचें बसोतू फिनान्शियल प्रॉब्लेम समजावचे बसोतू दुस्मानाच्या पासान ते सुटका मेळचे बसोतू हाती धरिल्लें काम कांयच अडकळ नासतना बरें करून संपूर्ण जावचें बसोतू एकल्याच्या जागेचे रेकॉर्ड बेगीन साथी मेळचे बसत आनी बऱ्या मोलाक तो जागो विकून वेचे बसोतू हार्टाचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावचें बसोतू कॅन्सर पिडेस्ताक ताची कॅन्सर पिडा सोसूंक करपा मेळचें बसोतू एका संस्थेन हाती घेतिल्लें काम बऱ्या रितीन जारी जावचें बसोतू दोगां जाणांक ताच्या मोतीक समाधान मेळचें बसोतू एकल्याक निश्कळपणाची कृपा मेळचें बसोतू एका ह्या जगाच्या प्रत्येक तेसां बसोतू एका संस्थेच्या प्रत्येक तेसां बसोतू दोगां जाणांक तांणी आशिल्ली बरी भलायकी मेळचें बसोतू परगांवांत आशिल्ल्या एका बाबाक भलायकी बिगडटा ताका बरी भलायकी मेळचें बसोतू परगांवांत आशिल्ल्या एका बाबाक ताचें काम सोडून दुसऱ्यांक काम मेळोवंक ताका आदार मेळचें बसोतू दोगां जाणांक तांणी आशिल्लो बरो फुडार मेळचें बसोतू एका कुटुंबाच्या भुरग्यांनी घरांत माया मोगान जिवचें बसोतू एकल्याक मागणें करची कृपा मेळचें बसोतू दोगां जाणांक देव आपोवणें फावो जावचें बसोतू एकल्याक ताणें आशिल्लो बरो फुडार मेळचें बसोतू एकल्याच्या मतीक समाधान ना तें समाधान ताका फाटी मेळचें बसोतू हांगासर थोड्यांनी प्रत्येक त्या समाधांतल्यान ग्लॅडसन म्हणल्याक बैंदूरचो ताणें कामाच्या सोत्नेर आसा इंजिनियर जालां काम ना ताच्या आवयन मागोवंक सांगलां आनी ताका बरें काम मेळ्ळोंक आमी मागया लॉरेन्स म्हणलो बैंदूरचो विपरीत पियेता घरांत उपाद्र करता ताणें सोरो सोंड बरी जिणी जिवंक मागणें विचारलां फौस्तीन म्हणल्याची कोर्टीची केस इत्यादी जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक मागणें विचारलां वलेरियन पिंटो कॅन्सर पिडेन कसता आवे मरिया कॅन्सर सेंटरान आसा ताची पिडा सोसूंक ताका कृपा मेळचे बसत तेरेसीक वरा जाग्याचे रेकॉर्ड समाजान बेगीन साता मेळोवन तो जागो मऱ्या मोलाक विकून वेचे बसत एका संस्थेचे रीण फारीक करूंक बरें उदाहरणाचे दानी मेळचे बसत गव्हर्मेंटाक ग्रांट एप्लाय केल्लें बेगीन सँक्शन जावचें बसत एका इगर्जेचें काम बऱ्या रितीन संपोवन इगर्ज इनॉग्रेशन करूंक फावो जावचें बसत दोगां जाणांक ताणें आशिल्लें तांच्या जिणेंत सगळें जारी जावचें बसत भोव भयणो ही जावन आसा दायची त्या समा हांगासर आमच्या सांसूच्या पांयां तळां पडिल्लीं आमच्या लागीं प्रत्येक रितीन मागोवंक सांगिल्ली ही सगळीं त्या समा आमी जेजूच्या पांयां तळी दवरया आमचे हात उबारया आनी हे सकट त्या समा खातीर आमी मागया म्हज्या उपरांत म्हणा सम्या जेजू आत्तां आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर त्या समा आमी तुका समर्पण दिता या त्या समा सांगता आयच्या दिसा आमी हाडिल्ली आमची त्या समा आमचे गरजो तुका आमी समर्पिता आमची पिडा शिडा गुण कर सम्या आमच्या मोतीक समाधान दी सम्या आमी आशिल्ले जारी जायशें कर सम्या मोगळा सम्या जेजू तूं सर पदवेदार सर काकुळदार तुका असाध्य म्हणलें कसलेंच ना तूं श्रेश्ठ वैज तुजे वरवीं गुण करूंक जायना तसली कसलीच पिडा ना आमची सर पिडा शिडा तूं गुण कर सम्या आमचे समस्ये परिहार कर सम्या या आमच्या भावा बहिणीचे सर कष्ट परिहार कर बवर्तान हांगासर ताणी मागलें त्या समा जारी कर पूण आमची खुशी न्हय तुजी खुशी जावं तुज्या खुशेक आमी गलतीमान घालता अर्गां तुका जेजू मोगळाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गां जेजू मोगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस तुमचे दोळे दंपा तुमचे दोन्ही हात तुमचे हद्द्याचे धरा तुमची तकली बघा आनी कितें तें सांगून घेवन आज तुमी हांगासर आयल्यात वॉट इज युअर पर्टिक्युलर इंटेंशन रिमेंबर दॅट त्या समज उडाच करा सबार जाणां तुमी सबारपटी नोवेना घेतात ते सांग जारी जायना देदेस्पर जायनाकात सर्वेस्पर देव काकुळदार देव तो मोगाळ देव आमची पातकां तो बक्षिता कितें तुमकां जाय तुमच्या कुटुंब रितीचें समाधान जाय जेजू कडेन मागा तुमचे वैयक्तीक समस्या जेजूक सांगा कितें तुमी जिणेंत जावंक आशेतात
काम जाय तुमकां शिकाप मुखार सुनोवंक जाय सगळें जेजूक समर्पीत करा. आता परत आमचे हात उबारया आणि जेजूचे नावी ही मागणी सर्गींच्या बापाक आमी समर्पण दिवया. जेजूच्या नावान बापा ये मागणी करता तुका. पत्त्यान सगळे सांगता जेजूच्या नावान बापा ये मागणी करता आणि आपली सकट सांगता जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका. भाऊ बहिणीनो तुमची सगळी त्या समा जारी जाऊन जेवण आम्ही मागता. आयच्या जेवणाक स्पॉन्सर रावल्यात विनिता सुवारीस मुलकी प्रदीप मॅथ्यू लोबो मुडबिल्डे तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर सांजुता मुखांत्र देवाची दराड आशिर्वाद आमी मागता. तांच्या कुटुंबान तांच्या जिणेन जाल्ल्या बरेपणा खातीर ताणें उपकार बावडला तांचो आमी उपकार बावडता. तुमच्या जिणेन तुमकां मेळिल्ल्या उपकारांक गरगां पटोवचें ग्रीस जावन आसा. हांगासर मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर रावचें हें अन्नदान तुमी करचें. कोणा तुमकां उपकार मेळ्ळ्यात तुमी हांगासर हर एका मंगळारा जावनच्या जेवणाक स्पॉन्सर रावन देवाची दराड आशिर्वादान जोडयेत. आतां आमी परत्यान दिमी घालया आणि नोवेनाचे अंतिम संभ्रमीक प्रार्थन रेलिकेचो आशिर्वाद भक्ती भयणी घेवया. ताचे उपरांत थोडो वेळ 5-10 मिनटां पवित्र सक्रामेंता सांगाता लक्षिल्ल्यान ताजो सांगात जोडून ताचे आशिर्वाद घेवन आमी घरा वयचे. निमाणे संभ्रमीक प्रार्थन रेलिकेचो आशिर्वाद. सम्याच्या नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आणि संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमची सवय आसो. प्रार्थुया दयाळ सम्या भवार्थांच्या बुजोवन धरा तुजी मीठ मी नतलेली दयाळाय आमी मागता. पिडेशिरेन कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दित. एकामेका सूख समजून आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजान तावन बगसून जियोंक तांकां तूं आधार दी. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुज्या दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण भोगू दी. तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे सांगाता राव. तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोव दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिव दीत. जो जे थंय निराश करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको. तो तुमकां मैपासान आनी काकुलतीन वागो. दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालू आनी आपली शांती तो तुमकां दिव. आमेन. देवा सकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यान आमचे संगाता तो हजर आसा. तो तुमचे सवय रावून तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उसवाडान भरले. तो तुमचे थंय आसचे सर्व वायट बसमून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी भगिवंत जूत देवाच्या विनवणेन सर पदवेदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सवे सदांच आसो. आमेन. बोळ्या जेसू मोरया गोळ्या जेसू स्वादी गोळ्या सर्गी तांतू देवलो सोद बाका आयलो.
भलायकी वताक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्ताक. हवायला भगवंता खातीर न्हय, बगार पातक्यां खातीर. आमा पातक्यां खातीर, म्हजे खातीर, तुजे खातीर आमचो सोमी ह्या भोवपवी सक्रामेंतांत हजर जाला. आमचो बरो गवळी जावन तो आमचे मदें आसा आनी ताची काकुलतेची नदर आमचे तो घालून आसा. आमचे हर एकल्यांचे उणेपण अस्कतकाय, आमची पिडा शिरा, आमची खंत बेजाराय, आमच्या जिणेचे संकश्ट
अडचण हर एक ताका कळीत आसा कितेंच ताचे हांव लिपयल्लें ना आमकां सासणेक जिवीत दिवच्याक आपणाकच कुर्सार बैठयलेलो तो आपल्या रक्ताचो निमानो तेंब पर्यंत वारयलेलो तो आमचो स्वामी आनी ह्या पवित्र घडये परत आमच्या मुखार हजर जावन ताच्या कृपेचो ताच्या मोगाचो पावस आमचे तवतून आसा त्यास आमच्या स्वाम्याचे हजरपण आमचे मदीं ह्या वेळी वळखून घेवन आमकां स्वामी संपूर्ण थरान ताका भेटोवन दिवया स्वाम्या जेजू म्हजे खातीर संवसारी तूं आयलोय म्हजे खातीर खुरीच तुवें ववयलोय म्हजे खातीर तुज्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट तुवें घेतलोय म्हजे खातीर जरबादाचे मार तुवें सोंसले म्हजे खातीर 3 वरां कुर्सार उमखळून तुझ्या रक्ताचो निमानो थेंब पर्यंत स्वाम्या तुवें वारयलोय मात्र न्ही म्हजे खातीर तूं पुनर्जीवन जालोय नवें जिवीत तुवें म्हाका दिलें तुझे सशेतल्या कोणाकच तूं पयस करिनाय स्वाम्या आपले पातळ कडून तुझे सशायल्या हर एकल्यांक स्वाम्या तुवें बक्षिलें नवें जिवीत तुवें ताका दिलें कश्टांत आशिल्ल्या पिडेशिडेंत आशिल्ल्यांक तुजो आदार मागून आयिल्ल्यांक हर एकल्यांक स्वाम्या तुवें बरें केलें आज स्वाम्या हांव तुज्या मुखार आयलां म्हजे पातक घेवन हांव तुजे मुखार आयलां म्हज्या जिणेचे कश्ट घेवन हांव तुजे मुखार आयलां म्हज्या जिवितांत आजची ती अडचणी घेवन तुजे मुखार आयलां स्वाम्या म्हज्या जिवितांत म्हाका येवच्यो त्यो वंदवण्यो तो पडण्यो ते घेवन स्वाम्या हांव तुज्या मुखार आयलां जशें दावीद रायान खलतेपणी मागलें त्याच भशेन स्वाम्या आज हांव तुज्या मुखार मागता एक नितळ निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दी स्वाम्या एक नितळ निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दी स्वाम्या आनी एक थिरात्मो तूं म्हजे भितर घाले तुझ्या पवित्र आनी अमोलीक रक्तान स्वाम्या तूं म्हाका तूं नितळ कर हर एका वायट चिंतनांतली हर एका म्हज्या वायट उलोवनांतली हर एका वायट करण्यांतली तूं म्हाका तूं नितळ कर सवतराच्या पातकाच्या बंदपासतावन स्वाम्या तूं म्हाका सुटय किरिंस रक्तमासाच्या वंदवण्याक दोळाच्या पुसलावणेक आनी जिवनाच्या पोकळ दौलतेक फली जावं स्वाम्या तूं म्हाका दिनाका किरिंस म्हाका तुजे थंड पयस व्हरिनाका स्वाम्या पूण तुज्या गोपांत तुज्या मोगांत सदांच सगळें थीर रावूं स्वाम्या तुजो आधार म्हाका दी सकड आमी स्वाम्या मुखार उबे रावून स्वाम्याचो आधार ह्या वेळार आमी मागया
सर आमच्या भावा भयणी पासत प्रत्येक जावन आज हांगासर दवरलेली ती तेसावा सभार आनी ताची तेसावा दिला आनी तुमच्या मदीं सभार हांगासर तुमची तेसावा तुमी हाडून आयल्यात बरोवन दिवना जावंक पुरो पूण तुमच्या काळजांत ती आसात त्या तेसावा खातीर आतां आमी मागया सम्याक आमी उलो मारून सांगया आधार म्हाका तूं सम्या जिणयेंत आधार म्हाका तूं सम्या जिणी म्हजी उजवाडान जियोंक आधार म्हाका तूं सम्या म्हणून भावार्थान सम्याक आमी आतां उलो मारया उजवाडांत जियो जिणी मोजी उजवाडांत जियो आधार म्हाका तूं सोमिया आधार म्हाका तूं सोमिया सम्या जेजू देव म्हणे हांव संवसाराचो उजवाड जो कोण म्हजे सरशी येता तो केदींच काळोखांत पावचना ताका जिविताचो उजवाड आसतलो आज सम्या जेजू म्हज्या जिविताचो उजवाड जावन त्या वेळी तूं म्हज्या मुखार आसाय आनी तुज्या मुखार सम्या म्हज्या जिणेचो हर एक काळोख तुका जावं भेटयता कितें म्हाका पातकाक वडटा वायटा कारण जाता कितें सकयल म्हज्या जिवितांत म्हाका तुजे तावन एकामेकांत पयस व्हरता हर एक सम्या तुझ्या पांय तळा जावं भेटयता सम्या जेजू तुज्या उजवाडान तूं म्हाका आसतलें हर एक म्हज्या जिविताचो अंकार सम्या तूं पयस कर म्हजो भावार तूं थीर कर सम्या बरोबर म्हजे ते वाडाचो कर तुज्या मोगांत हांगा सदांच थीर रावो सम्या तुजो उजवाड म्हाका दी तुज्या उजवाडान सम्या तूं म्हाका भरे आधार म्हाका तूं सोमिया जिणे आधार म्हाका तूं सोमिया आधार म्हाका तूं सोमिया जिणे आधार म्हाका तूं सोमिया जिणी मोजी उजवाडांत जिये जिणी मोजी उजवाडांत जिये आधार म्हाका तूं सोमिया आधार म्हाका तूं सोमिया हालेलुया 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 परगा होगळा महिमा तुका आधार जावच्या आमच्या स्म्याचे गोगळा महिमेच्या दिवाका कोटीच्या आम्ही वंदन वैभव स्तुती तुका जय जय तुका जिजू हालेलुया जिजू वंदित तुका जिजू महिमेच्या रायाकमच्या जिजू राया वंदित सीता सकमेतनस्ता स्म्या तुका नमान हारगा होगळा मान आणि तुका जिजू सिंहासनार बसलेल्या पवित्र राया पवित्र देवाक पवित्र स्पिरिट ऑफ देवा बापा तुका पवित्र आत्म्या आराधन वंदन वैभव हालेलुया 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 सम्याचे बेसांव घेवंक आमी आयती सव्या
तुमी आमकां ताचे बेसांव दिता आमी खंयसर वेता थंयसर ताचें बेसांव जावच्याक जशें सोमी बरें करीत गेलो तशें आमी बरें करच्याक ताचे बेसांव तो आमकां दिता आज आमी कोणा खातीर प्रत्येक तरान मागून आसा तांचो ह्या वेळा उडास करया आनी तांचे प्रत्येक जावन सगळ्याचे बेसांव आमी ह्या वेळा मागया Spirita sama sami navarta Amen. प्रार्थुया हे देवा विची सक्रामेंता खाल तुझ्या पवित्र मिस्तर उडास तुवें आमच्या मुखार दवरलाय ह्या पवित्र मिस्टराक आमी निरंतर मान करूंक आनी कितें तांचो आट आपलेल्या आमच्या जिवितांत स्विकार करून तुज्या मोगांत एकवटान सदांच सामी रावूंक आनी तुमी आमकां बसयलेलें तें सासणी जिवीत जोडूंक तूं आमकां फावो कर जो जियेताय रास करताय ससनाच्या ससना
मोचे मोग तुझ्या मोडात ये जाऊ दे जिनीब आशा ही मोची सोम्या सांगाव तुझे भरी करजिनी ही रूपांत सदा तुका मानो चित्त काळीस मोचे तुझ्या काळजात एक सांगदी समिया मुझे मोग तुझ्या मोडात ये जाऊ दे काळीस मोचे तुझ्या काळजात एक सांगदी समिया मुझे मोग तुझ्या